एक्सपिरियन्स लास्ट टायम म्हणजे जेन्ना हांगा तांचें एक्झिबिशन भरिल्लें तेन्ना खरेंच एक सुंदर अशें एक्सपिरियन्स आयले. म्हणजे मेन म्हळ्यार तांचो जो रेंज आशिल्लो दॅट वॉज रियली ग्रेट. आय मीन तातूंत खुबशे वरायटी आशिल्ले. म्हणजे आजून ह्या खेपेक सुद्दां तुमी पळयता की जे लास्ट टायम आयिल्ले ताजे परस आनी बरे आयल्यात. सो आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड. डिझायनी खरें म्हणचें जाल्यार डिझायनीच तांचे एक युनीक डिझायन्स आशिल्ले. आनी मेन म्हळ्यार जी आल्मार आशिल्ली तातूंत जे चोरखण आनी हे ते म्हणजे खरेंच इट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड. सो आय वॉज इम्प्रेस्ड आनी तेन्नाच म्हजे चलयेचें लग्न ठरिल्लें. सो अशें जालें की जुळून आयलें. आमकांय सोफा जाय आशिल्लो, आमकांय कपाट जाय आशिल्लें. एट द सेम टायम ते जो पाटील जो तांचो मेन हेड आसा ही इज व्हेरी कोऑपरेटीव. रियली म्हणजे ही टेक्स केअर ऑफ एवरीथींग द नीड. म्हणजे स्वता घरा कडेन येवन मेजरमेंट घेवन कशें कितें रिक्वायरमेंट आसा तें सगळें तांणी केल्लें आसा. आनी खरोच एक्सपिरियन्स बरो आयलो. आतां प्रायज वायज आमी केन्नाय म्हणटा प्रायज हो खरेंच जर पळयत तुमी कंपेर हांगा येयात आनी कंपेर करून पळयात. यू वील फायंड अ डिफरन्स अँड दॅट मेक्स द होल डिफरन्स. आनी क्वॉलिटीचो तर प्रश्नच ना. आय हॅव बीन युजींग इट फॉर लास्ट 1 year. आतां दे हॅव गिवन गॅरंटी फॉर आय मीन एट द सेम टायम गॅरंटी जरी दिली जाल्यार दे रियली टेक केअर ऑफ फर्दर म्हणजे जे मेंटेनन्स आसा दॅट ऑल्सो दे से की ओके वील टेक केअर ऑफ इट. आनी रियली टू बी एप्रिशिएटेड. तांचे कामगारी सामके जे येवन काम करतात खरेंच स्किल्ड वर्कर्स आसात. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से.